मोगाच्या भाव भयणीनो, आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की आमचो देव मोवाळ, काकूतसार, दयाळ आनी तो आमकांय तशीच जावंक आमंत्रण दिता. पयले वाचपान आमी आयकलां कशे भाशेन तिस्पेचो एलिजाक सर्वेस्पो देव आहाबाशी धाडटा आनी आहाबाक सांगता तुवें चूक केलेली आसा आनी कितें तुजे घोराण्याचेर येतोलें पळय, कसलें कारणाक लागून तुजे घोराण्याक तें दूख येतोलें तें तो सांगता. आनी तो आहाब आयकोन तो आपले जिवितांत नियाळ कोत्ता आनी आपलें जिवीत बदलूंक तो तयार जाता. आपले पातक रडटा आनी पातक सोडून तो परत देवा लागीं एक जावंक सोदता आनी ताच्या लागून देव काकुतीन आनी ताका बक्षिता. तशेंच सुबोतमनान जेजू आमकां उगडास कोत्ता की आमी दुसरें असावें काकूत जावंक जाय, मोगाळ जावंक जाय. वय जी आमचो मोग कोत्ता तांचो मोग आमकां करूंक सोंपें जाता, पूण जी आमकां बेश्टायता, आमकां पयस कोत्ता वो आमची फकाणां मस्कऱ्यो कोत्ता वो आमचें नांव इबाडटा तांचो आमी मोग करूंक पावता. हें जेजू आमकां नियाळूंक आमंत्रण दिता आसतना तो सांगता अवघड तें, पूण तांचे पासत मागात आनी न्हय तांचेंच जिवीत बदलतलें, तुमचेंय जिवीत बदलतलें. एकदां एक अस्तोरी अशी कोच्चोरीन काम कोत्ताली आनी तिचे सांगाती आनीक एक अस्तोरी आसली. ती ताची खूब फकाणां करी, ताका सारकी काम करूंक दिनासली, खूब सतायताली, तशेंच ताचें नांव इबाडटाली. चुकीचे घर संबंदीचे वस्तू तिचे दुसऱ्यांक चाडयो सांगताली आनी अशें चलता आसतना ह्यो अस्तोरीक खुबसो राग आयलो आनी ती ताका पयस दवरूंक सोदताली आनी ताच्या लागून दोगांय उलयनासली. आनी जेन्ना जेन्ना ती ही चिंतना येताली कित्याकूच ही दुसरी म्हणजे सांगातीन आसा म्हजें नांव अशें इबाडटा, आनी ते रागान ताची सावूत भलायकी पिड्यार जावपाक लागली. आनी अशें चिंता आसतना देवा लागीं आदार मागूंक लागली, हांवें कितें करूं. आनी तेन्ना ह्या मनशा पासत हे दुसरे अस्तोरे पासत ते मागोंक लागली. पूण सुरवातेक अवघड आसलें, कित्याक तितले फावटी ते दुसरे अस्तोरे पासत मागताली, ही चिंतना येताली कितें वायट ते अस्तोरेन म्हाका केलां पळय तें, आनी ही चिंतनांनी तिका अवघड जातालें मागोंक हे दुसरे अस्तोरे पासत. पूण सदां करीत रावली आनी अशें कोत्ता कोत्ता एकदां वादळ मोड आयलें तेन्ना हे दुसरे अस्तोरीचें घर सारकें कोसळून पडलें. तेन्ना ही पयली अस्तोरी थिंगा वेता आनी ते अस्तोरीक मदत करता. आनी कित्याक मदत करूंक पावली, कित्याक पयले सुवातेर मागण्या वरवीं आपलेंच जिवीत बदललें आनी आपूण काकूतसार जावंक ती फुडें सरली. तो देव आमकां हेंच करूंक आयच्या दिसा आमंत्रण दिता. तुजीच कृपा आमकां मिसांत मागुया.